नमस्कार, पळूया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. विजय पर्रीकाराची भेट, पितृपक्ष जाऊन खात्या वाटप, कोणाक कितें दिता तें पळोवन फुडलो निर्णय, नुस्त्याची आयात बंद करात मागता विजय. फुडली मंत्रिमंडळ बसकत दिल्ली एम्सात. फोंड्या उपरांत वादळी वारें, वावटळ, उटंगाराचो सोमारा बार्देसाक धपको. पेडणे बार्देसांत गारां, रस्त्यार घरां, गॅरेजीचेर झाडां, ट्रॅफिक जॅम, लायट गुल. परतीच्या पावसाचो तणको. जानूस बॉडी मिसिंग केस क्रायम ब्रांचची सस्पेंड केल्ल्या जीएमसीच्या स्टाफाची चौकशी. काँग्रेस आप मागता ज्युडिशियल चौकशी. एक्टिव्हिस्टांचो टार्गेट आरोग्य मंत्री. रेवेंचे बेकायदेशीर धंद्यात मांडवीतूच तिनेकशी व्हडी. पोर्ट्स कॅप्टनाचो रिपोर्ट. स्टाफ जाय तितलो नाशिल्ल्यान खंय व्हडी जप्त करूंक शकना, काम आउटसोर्स करचें, हायकोर्टाक रिपोर्ट. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे 5 ऑक्टोबराक पणजे आझाद मैदानाचेर धरणे. 3,000 लोक हाडपाची तयारी. दिल्ली संसद अधिवेशनाच्या वेळार पयले 3 दीस जंतर मंतराचे. आनी खेळांत 5व्या आयएसएलाक एफसी गोवा वतीन मुर्तादा फॉल, कार्लोस पेना, लेनी रॉड्रिक्स आनी जॅकी चॅनसिंगाचो नॉर्थ ईस्ट युनायटेडा आड डेब्यू. पर्रीकाराक विजय दिल्ली एम्सांत वचून मेळ्ळो. पितृपक्षा उपरांत उरिल्ली खाती वाडटा म्हणून खंय ताका पर्रीकारान सांगलां. फॉर्मेलिनाचेर आपल्याक गरज नासतना टार्गेट करतात. लोकांक दुबाव नाका म्हणून नुस्तें आयात बंद करची म्हणून विजयान मागलां. खातें वांटपाचो प्रस्ताव घटक पक्षा मुखार दवरचो. तो पळोवन गोवा फॉरवर्ड फुडें कितें तें थारायतले म्हूण तो पर्रीकाराक शिनाल दिवन आयला. पर्रीकार खंय 10 तारखे उपरांत एम्सांत मंत्रिमंडळ बसका घेवपाचो आसा. निमाणे गोयच्या मंत्रिमंडळातलो एक तरी मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळपाक पावलो. विजय सरदेसाय आनी मनोहर पर्रीकाराची 1.5 वर चर्चा जाली. राजकारणाचेर चर्चा जाली ती अशी: पितृपक्षा उपरांत खातें वाटप, मुख्यमंत्र्याची माहिती, कोणाक खातें कितें दिता तें पळोवन फुडलो निर्णय विजय सरदेसाय. प्रशासन सारकें चलना, मुख्यमंत्र्यान कांय निर्णय घेवप गरजेचे विजय. आनी अशा राजकी परिस्थितीन गोवा फॉरवर्ड शेणूंक जायना म्हूण विजयाचें मत. विजयान फॉर्मेलिनाचोय विशय मुख्यमंत्र्याकडे काडलो. आपलो काय हात नासतना आपल्याचेर टिका जाता तेन्ना लोकांच्या मनांतलो दुबाव काडून उडोवंक जाय जाल्यार नुस्त्याची आयात बंद करची अशी मागणी ताणें केली. खातें वाटप आतां सुमार 10 ऑक्टोबराक जातलें अशें कळटा. मुख्यमंत्री खंय दिल्ली मंत्रिमंडळाची बसका घेतलो. मात ते कोणाक मानवतले आनी कोणाक कोत्र वतले ताचेर गोंयची फुडली राजकी परिस्थिती थारतली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी वावटळ, वादळी वारें, पावसाचो धपको. पेडण्या बार्देसांत गारांय पडली. मडगांवाकूय धपको. दनपारां उत्तरेंत कांय वाठारांनी मोठो पावस, वावटळीन बरेंच लुकसाण जालां. कोलवाळे बार्देस वाठारांत माड आनी झाडां आडवीं. कोणाच्या मोटारीचेर, कोणाच्या गॅरेजीचेर. रस्त्यार झाडां पडून ट्रॅफिक जॅम. वाळपय पावसान तुंबली. तिनसांची लायट गुल. परतीच्या मान्सूनाचो फोंड्या उपरांत बार्देसाक धपको. सोमारा दनपारा वादळी वाऱ्याचो बार्देसाक धपको. वादळी वाऱ्या सयत पावसान कितल्याशाच वाठारांनी दनपाराचेर हजेरी लायली. चडसो धपको बार्देसाकच बसलो. कोलवाळची परिस्थिती पळयात. माड मोडून मोटारीच्या गॅरेजीचेर. ही रस्त्यावेली मोटार झाडां पोंदां चिड्डली. रस्तोभर झाडां आडवी. घराघरांनी वावटळीन तोडफोड केली. खांबे मोडून लायटीच्यो वायरी तुटल्यो. फायर ब्रिगेडी दनपारसावन बिजी.
वाळपय पावसाच्या नेटाबरोबर रस्ते उदकापोना. धारगळे पेडण्या पावसाच्या नेटार गाराय पडली. गारांचो पावस म्हणटा तो लोकांक वेगळोच अणभव. आयज कितें जालें 3 सुमार अचानक आकाश सगळें भरून आयला ढगांनी. कांयच जाय सगळे कडेन आनी अचानक गोंग्याचो व्हडलो पावस सुरू वारो आनी पावस सुरू जालो. आनी पावसा बरोबर आमकां व्हडलो आवाज येवंक लागलो खटा खटा रुफाचेर गाडयेचेर म्हणून आमी भायर पळोवपाक गेले जाल्यार येदे व्हडले सारके गार आमच्या कोंकणीन म्हणटा कितें गारा तशे बर्फाचे कुडकेच पडपाक लागले. थोडे कुडके अशे ऑफिसांनी आयले जमनीर बसून आमी हातीन कलेक्ट केले. तशे गाडयेचेर पडटा ते सारके दिसपाक लागले. जवळ जवळ 1 वर सुमार पावस पडलो आनी गारा पडून सारकें थंडगार सगळें वातावरण जालें. म्हाका दिसता लास्ट 20 वर्साच्या अनुभवान म्हाका हो 20 वर्सांनी पयले सेकंड टायम फर्स्ट टायम हांवें 1992 पडलो रे पळयल्ले. आतां सेकंड टायम हे 2018 पडले गारा. आनी खरेंच आमकां ही अभिमानाची गोश्ट आहा की आमी लायव्ह दोळ्यांनी पळयल्या गारा पडटा ते. दक्षिण गोंयांतय सोमारा पावसान नेट धरलो. सगळे कडेन उदकच उदक. गटारां तुंबली. रस्तो उदकापोना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जानूस गोन्साल्विसाचे मिसिंग बॉडीची केस क्रायम ब्रांचीक दिला. बुधवार मेरेन जीएमसीच्या फॉरेन्सिक विभागाचो एचओडी आनी बाकीच्या दोगांची चवकशी जातली. ही केस ज्युडिशियल इन्क्वायरीक दिवची आनी रिटायर्ड जुईजाक नेमून म्हयन्या भितर रिपोर्ट घेवचो म्हूण काँग्रेस मागता. राजकीय पक्ष आनी एक्टिविस्ट आरोग्य मंत्री विश्वजिताक टार्गेट करतात. हळदोणचे जानूस गोन्साल्विसाची बॉडी बेवारस म्हूण सीसीपीक लासूंक दिल्या उपरांत जीएमसीचो गुन्हे कारभार एक्सपोज. जानूजाचे फामिलीची आरोग्य मंत्री विश्वजितान माफी मागली. फॉरेन्सिकाचो एचओडी आनी तीग सस्पेंड. सोमारा केस आगशे पुलिसांकडच्यान क्रायम ब्रांची कडेन पावली. सुत्रां सांगता ते प्रमाण क्रायम ब्रांच बुधवार मेरेन तिगांची चवकशी करूंक शकता. काँग्रेस आनी आप ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागतात. We are demanding a judicial probe into this entire matter by a retired High Court judge, and the report should be submitted within shortest possible time, like a month. कित्याक आमी खुबश्यो इन्क्वायरीज कमिटीज सरकारान गठन केल्ल्यो पयल्या. ते इन्क्वायरी कमिटीच्यो त्यो वर्सां त्यो कमिटी इन्क्वायरी करता. ताजे रिपोर्ट येता म्हणसर कितलीशीच सरकारां बदललेली आसता. So all that Aam Aadmi Party demands is a judicial inquiry into this episode. Why judicial inquiry? Because all other inquiries can be controlled by the government, sitting in wherever they are sitting, if at all they exist. Judicial inquiry is necessary for a complete neutral picture of what exactly is happening in the Goa Medical College, particularly the mortuary. जीएमसीतल्या तिगांक ताबडतोब सस्पेंड करून विश्वजितान फामिलीची माफी मागली. मात एक्टिविस्ट आनी राजकीय विरोधक आयकूंक तयार नात. काँग्रेसीन ऑस्पिशियोतले एके फ्रॅक्चर जाल्ले बायलेची आनी एक केस वयर काडल्या. तिका हार्ट एटॅक आयलो म्हूण सांगून जीएमसीत व्हेल्ली. थंय खंय ती 3 दिसां भितर गेली. तिचो पोस्टमॉर्टम केल्लोच ना. मध्यान राती खंय बॉडी व्हरूंक लायली. नथिंग कांयच तेजो पोस्टमॉर्टम बी कांयच करूं ना. तांकां डायरेक्ट बॉडी जी आहा ती हँडओवर केली. रातीची 12:30 म्हाका दिसना जीएमसीच्या इतिहासान केन्ना रातीचे 12:30 ती 1 बीन जी आहा जीएमसींतल्यान बॉडी जी आसा ही घरा कोणाक धाडली जाय. इज एक्सिडेंटल केस जे कंपल्सरी जे आसा हे पोस्टमॉर्टम करपाक जाय म्हणून तुमी हेजेरूच चिंता की कितें आसा हें गडबड. आनी आपूण तेणें मातसो फोन मारतो ते आमचो जो एम्सान आमचो आसा तो आमचो मंत्री सीएम चीफ मिनिस्टराक की बाबा हें गोंयान सगळें पाड चलपाक लागलां. आपूण रिजायन जाता रे बाबा म्हाजे कडेन जायना रे म्हणून अशेंय करपाक तयार ना हे. तिचो घरकार म्हणटा ती ऑस्पिशियोतूच पेड्ड्या जाली आसतली. दर म्हयन्या सोमारा तेगे ऑपरेशन आशिल्लें हातीचो नॉर्मल. सोमारा 11 वरांचेर तेका भितर व्हयला मरे. भितर व्हरतरी 2:30-3 मागीर डॉक्टर सांगता म्हाका तुगे बायलेक हार्ट अटॅक जाला सडनली आनी तुमकां जीएमसी व्हरपाक पडटलें म्हणून. थिंगा जीएमसी घातला पळय आयसीयून ती तशी आसली. 3 दीस 4 दीस तशी उरली. ती एक्सपायर जाला थिंगाच. ते आमकां बेश्टें हें केलां तेंच्यांनी नाटक केलां आसतलें. जानूजाचे मिसिंग डेड बॉडीचो एक्टिविस्टांक आयतोच इश्यू मेळ्ळा. सोमारा कांय एक्टिविस्टांनी जीएमसीचेर मोर्चा व्हेलो. डीन नाशिल्लो. तांचे टार्गेट मुख्यमंत्री आनी आरोग्य मंत्री. आज डॉक्टर सुद्दां आमकां एड्रेस करपाक रेडी ना. सांगपाचें म्हणल्यार जे आमचे दुबाव आशिल्लो ऑर्गन सेलिंग जीएमसीन जाता म्हणून हे तेंच्यांनी आतां प्रूव केला की ते आमकां आन्सर करपाक रेडी ना. विश्वजीत जे म्हणटा पळय ते डॉक्टर ऑफिसरांक जे टर्मिनेट करपाक हांव म्हणटा की विश्वजीत राणेक रिजायन करपाक जाय. ही डू नॉट डिजर्व टू बी द लीडर. सेकंड थिंग नॉट इवन विश्वजीत राणे
जाले आय थिंक सो सीएम ऑल्सो हॅव टू रिझाइन ऍटलीस्ट पब्लिक नोटीस ते कडेन आज म्हाका दिसता की 45 इयर्साचो मनशाची बॉडी आणि 24 वर्साच्या मनशाची बॉडी तर वळखपाक कळना जाल्यार जे विश्वजीत राणेन जे हांगासर अनपड गवार हांगासर बोललेले आसा पळय तांकां सगळ्यांच्याक पयलीं भार मारपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ कमर्शियल ब्रेक.